नुवें बॉर्डरीचेर आनीक फातोर्डा बॉर्डर आनी आमगे राया बॉर्डर हे जाग्यार आहा आनी ह्या जाग्यार हो एक वड आहा व्हडलो हेका म्हणटा आमी कमळा वड आनी प्रत्येक वर्सा हिंगा शेत जो पळय लोक रोयता पावसांत तेंचे सगळीं शेतां पिड्यार जाता कित्याक हेजो व्हाळाचो उदक पळय येता ते सगळें शेतांनी वयता कित्याक व्हाळ मातशें पुरोन गेल्लो आनी जें पळय उदक सगळें रायच्यान येता तें पळय तें तुका सगळें पसरता आनी प्रत्येक वर्सा लोकांगेली शेतां सगळीं पिड्यार जाता म्हणटकीर गेले ते वर्सा लोक थोडो आमकां एप्रोच जाल्लो आनी फार्मर आनी तेणें सांगलें की आमकां इतली वर्सां लॉसीस जाता ते कशे तरेन आमी बंद करप सो हे बाबतींत हांवें आमचो WRD तो इंजिनियर मयूर बोरकर हेका आमी हिंगा आपयल्लो आनी एक बरें दिसलें म्हाका की तेणें ताबडतोब एक्शन स्टार्ट केलें तेणें पेपर वर्क केलो आनी तेणें प्रोसेस स्टार्ट केलो कितें जाता इतली वर्सां लोक शेत रोयता आनी ते पिड्यार जावप पावसान म्हणून लोकांकूय दूख जाता मयुरान हें काम फुडें व्हेलें आनी फातोर्डाचो आमदार विजय सरदेसाई तेजे कडेन एक प्रायोरिटी लेटर घेतली आनी हें काम तेणी हे फावटी सुरू केलें आमी तेका मयुराक देव बरें करूं म्हणटा तेका तो येतलो आतां आनी कित्याक हो व्हाळ आखो कमळा व्हाळ म्हणटा पळय तेणी तो प्रोजेक्ट पास करून हाडून आयज काम स्टार्ट जाल्लें आहा आनी आमी विजय सरदेसायकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक मेजर पार्ट इज इन फातोर्डा एंड नुवें आनी हाजेर कितें जाता लोकांक फायदो जातलो आतां कित्याक उदक कंट्रोलान उरतलें आनी ह्या जेन्ना पळय उदक कंट्रोलान जातलें काय ना की लोकांक फायदो कसोय तरी जातलो कित्याक लोक वांयगणूय रोयता व्हेजिटेबल रोयता आनीक जेन्ना पळय पावसा दिसांनी जे पळय लॉसीस जातले पळय ते बंद जातले म्हणजे आमी मयुराकूय देव बरें करूं म्हणटा आनीक वा विजय सरदेसायकूय देव बरें करूं म्हणटा बिकॉज दे हॅव ब्रॉट रिलीफ टू अस कित्याक वा आमी एक रिक्वेस्ट केल्लो आमचे गांवचे चडशे श्रीपाट आनी कानूज हे फार्मर खूब जाण हिंगा शेत रोयताले आनी तांकां लॉसीस जाताले हो प्रोजेक्ट पास केलो म्हणून सगळ्यांक तांकां आमी देव बरें करूं कितें जातालें जेन्ना व्हडा हुंवार येतलो तो सगळो व्हाळ उदक सगळें शेतान भरतालो तो कसो सारकी वाट आसलो कित्याक वड पुरवलो आसलो समज आतां तो वचपी न्हू न्ही जाल्यार तो क्लियर जातलें आनी जें आमी शेत बुडवता तें बुडोवपाक मातसो कमी जातलें सो ती आमकां एक बेनिफीट जातली कितें कितें रोयता सो आमी पावसाची तुका सगळीं शेत रोयता आनी जेन्ना पावस काबार जालो तेन्ना आमी सगळो लोक तुका एकठांय तुका एपार रोयता पियाव रोयता वाल रोयता मुळो रोयता सगळी भाशा तुका एपार रोयता बंधारा आसा का बंधारो सद्या ना पूण मागीर तुका दोनी टायमार बरें पडटा उदक दोन्ही टायमार बरें पडटा गिमाळ्याचें बरें पडटलें आनी पावसाचें बरें पडटा तुका पावसाक तुका शेतां लुकसाण जाता तें मातशें तुका कमी जाता लुकसाण जावप मागीर उदक मेळटलें उदक मेळटलें लोकांक जाय ती भाशेन शिकोवपाक मेळटलें सो तो एक बेनिफीट जातलो पळय तुका बरो अरावंड शेतकारांक ताजो 15-20 शेतकारांक मेळटली थोड्यांनी ते पावसाचें बुडवत म्हणून थोड्यांनी बंद दवरलें आनी जो उदक कंट्रोलान जालें न्ही जाल्यार बुडवत तें तुका सगळें बरे भाशेन शेत रोवपाक मेळटलें देव बरें करूं